हॅलो एव्हरीवन, या व्हिडिओन आम्ही लॉ स्प्रिंग समरी पळयतले. जो सेकंड पार्ट जो आसा आय वॉन्ट टू ड्राइव अ कार आणि स्टोरी अबाउट अ मुकेश. ओके, सो मुकेश इज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद अँड ही इज बॉर्न इन टू अ फॅमिली ऑफ बँगल मेकर्स. सो हेजो जल्म जाल्लो तो एक जे बँगल्स तयार करतात त्या फॅमिलीन तेजो जल्म जाल्लो. ही लिव इन एक्स्ट्रीमली पुअर अँड अनहेल्दी कंडिशन. सो गरीब असलो आणि अनहायजेनिक जे प्लेसीस आसा पळय, म्हणजे स्लम एरिया टायपान ते एरियेन तेजो चडशे म्हणजे ते रावताले. ते वर्किंग अराउंड हॉट फर्नेसीस. हॉट फर्नेस म्हणजे आमी भट्टी म्हणूंक शकता. भट्टीन तुमकां खबर आसतली कितली गरम आसता, रायट. सो आमी चड वगत थंय रावंक शकना. सो तेका थंयसरूच चडसो प्लेसीर रावपाचो पडटालो, कित्याक बँगल करपा खातीर. सो फ्रॉम अ यंग एज अ रियलिटी फेस बाय जनरेशन इन हीज कम्युनिटी. म्हणजे कितें, तेंचे एवरी जनरेशन त्याच बिझनसान आसले. ते कोण डिफरंट केन्ना तेंच्यांनी थिंकूच करूंक ना. ओके, नेक्स्ट जनरेशन येतले ते केतून आसतले बँगल्सूच करतले अशें तेका दिसता. म्हणजे तो मुकेश आसलो तो त्या फॅमिलीन आसलो. हावेवर अनलायक अदर्स मुकेश डेअर टू ड्रीम. सो हावेवर अनलायक अदर्स म्हणजे कितें, दुसरी केन्ना थिंकूच करिनासले. जशें सांगला तशें की आमी फक्त आतां चल आपली लायफ ही बँगल्स करपाकूच वयता. पण मुकेश असो भुरगो आसलो की तेणी तो दुसरें कितें ड्रीम करतालो. सो तेका जावपाचो आसलो एक्चुअली मोटर मेकॅनिक. शोईंग डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हीज इनहेरिटेड ऑक्युपेशन अँड रिरायट हीज फ्युचर. सो तो सगळ्यांक दाखोवन दितालो की आपणाक हे हितून इंट्रस्ट ना, आपणाक एक कार मेकॅनिक जावपाक जाय. सो हीज कॅरेक्टर सिम्पलायझीस होप, करेज अँड रेजिस्टन्स अगेन्स्ट सायकल ऑफ पॉवर्टी अँड चायल्ड लेबर. सो जशें तेचें डेडिकेशन आसलें की ना आपणाक हें करपाचें ना, आपणाक हांगासर काम करपाचें ना, आपणाक कितें तरी डिफरंट लायफान करूंक जाय. म्हणून ते लेसनाचे पार्टाचें नांव आसा आय वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. आणि हांगासर तुमी जशें पळोवपाक शकता. सो बँगल जो वर्कशॉप आसलो, म्हणजे जी एरिया थंय काम करताले पळय, ती चडशी डार्क, पुअरली व्हेंटिलेटेड आसली आणि एक्स्ट्रीमली हॉट. जी भट्टी तुमकां सांगलेली तशी हॉट आसता. चिल्ड्रन इन्क्लुडिंग मुकेश वर्क लॉंग आवर्स हियर. सो सगळेच जाण भुरगे हांगासर खूब टायमा खातीर म्हणजे चड टायम तेंचो थंयसरूच स्पेंड जातालो. मोस्ट डोंट रियलायज दॅट चायल्ड लेबर इज इलिगल ऑर दॅट देअर हेल्थ अँड एज्युकेशन आर बिईंग सॅक्रिफायस्ड. सो तेंच्या बद्दल कोण अशें थिंक करिनासलो बाबा की चायल्ड लेबर हें इलिगल आसा, हेंकां काम करूंक दिवपाचें ना. नाजाल्यार अशें कोण चिंतिनासलो की हेंकां चड जर काम करूंक हांगा दवरलें जाल्यार खंय तरी तेंच्या हेल्थार इफेक्ट पडटलो. ऑल्सो एज्युकेशनूय तेंकां थंयसर खंय तरी सिस्टमॅटिकली जशें जाय तशें तेंकां मेळचें ना. पॉवरलेसनेस अँड फियर. सो जेन्ना तेंकां लोक कोणी विचारले, सपोज तुमी ह्याच फिल्डान कित्याक रावंक सोदता, बँगलूच करूंक कित्याक रावंक सोदता, तुमी दुसरी फिल्ड कित्याक एक फिल्ड चूज करिना, अशें कोणी विचारले सुद्धा जाल्यार तेजे आन्सर जे आसा पळय तेंकां एक भंय आसलो. फियर ऑफ द ऑथॉरिटी म्हटला. आणि मिडलमॅन थंय तुमकां दिला पळयात सावकार, जो कोण रन करतालो पळय थंयसरलो. सो तो तेंकां दुसऱ्या फिल्ड चूजूच करूंक दिनासलो. म्हणजे तेंच्या मनान एक भंय आसलो की आमी जर कितें स्टेप घेतले, ना म्हटलें करिना जाल्यार आमकां खंय तरी कितें नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडोंक शकता. सो दे हॅव बीन क्रश बाय द सिस्टम फॉर सो लॉंग दॅट दे नो लॉंगर होप फॉर चेंज. सो तेंकां होपूय नासलो की तेंकां पयलींच्यानूच हेतूनच आसा न्हू बँगल मेकिंग. सो तेतूनच तेंकां दिसलें की आमचें लायफ आतां अशेंच वयतलें. सो मुकेश तुमकां खबर आसली की तो एक मेकॅनिक जावपाक सोदतालो आणि तो ही जी सायकल जी आसा जी कंटिन्यू जनरेशन तेंचे बँगल मेकिंगूच करूंक आसले पळय ते खंय तरी तो ब्रेक करूंक सोदतालो. सो आमी दोन स्टोरीज हितून पळयल्यो. एक जी स्टोरी जी आसली ती साहेबाची, जो गार्बेज कलेक्टर आसलो, रॅक पिकर, आणि मुकेश जो आसलो तो वर्किंग इन बँगल इंडस्ट्री. सो दोगूय जाणांची आतां जर आमी मेसेज थ्रू पळोवपाक गेले जाल्यार दोगांयकूय आपली जे चायल्डहूड जे आसा, जशें जाय तशें कितें करूंक मेळोंक ना, जशें जाय तशें सर्वायव करूंक मेळोंक ना, जशें जाय तशें तेंकां एज्युकेशन मेळोंक ना. तेंची ड्रीम आसली, होप. म्हणजे दोगांयची म्हणजे आमी इन शॉर्ट मेसेजीनसून आमी अशें हें करूंक शकता की जे भुरगे आसता ते सदांच ड्रीम कितें करता, ड्रीम जे थिंक करतात, पण ती लायफान मेळोवपाचें ना मेळोवपाचें पळय हें केजेर डिसिजन बेज ऑन आसता की तेजी फॅमिली बॅकग्रावंड कसो आसा. सो ह्या मेसेजी थ्रू आमी पयले की जे भुरगे आसा ते खंय तरी आजून पर्यंत
की तांकां जशें जाय कळ्ळें, तेंची ड्रीम्स आसताच पण तांकां ती अचीव करपाक मेळना. ओके, सो लायक दीस ह्यो ज्यो 2 स्टोरी आसल्यो, आय होप तुमकां अंडरस्टँड जाले आसतली. आनी 12th स्टँडर्ड जे आसा तांकां ऑल द बेस्ट फॉर युअर अपकमिंग एग्जाम. थँक यू.